अशेंच तुमचे सगळे संवगडी आशिल्ले आणि म्हाका दिसता सगळे संवगड्यां मदीं तुमी एकलेच फुटबॉलाची आवड आशिल्ले आणि बाकीचे सगळे क्रिकेट आणि तुमकां फुटबॉला खातीर तांचो वांगड मेळचो म्हणून तुमी तांचे कडेन एक कितें तरी कबलात केल्ली जंय सकाळचे तांचे बरोबर सांजचे ते तुमचे बरोबर अशें कितें तरी ताजे विशीं याद जाता. शेजारचे आशिल्ले नायक फॅमिली म्हणून आसताली आमची सायडीक अजून आसा ती तांचे थोडे आतां ते सगळे स्प्रेडेड रावल्या पूण तेन्ना भुरगेपणान सगळे एकी कडेन रावताले आमी कंडिशन घालता हॉलिडेन ते घालताले सकाळचे क्रिकेट खेळुया सांजे फुटबॉल खेळुया म्हणून आनी एक दोन दीस हे जालें सो आफ्टर 1-2 days इवनिंग वॉज स्टॉप्ड मॉर्निंग क्रिकेट खेळटाले आमी म्हणून हांवें म्हणलें एक दीस जालें बरें आतां सो वन डे हांवें कितें केलो भितर गेलो घरान सोदून काडलें सकाळचे क्रिकेट कमिटमेंट इज कमिटमेंट न्ही ऑफकोर्स. सो हांव गेलो जाल्यार कोणूच भायर सरना क्रिकेटीचे आनी दुसरे तांचे नायकाचे दुसरे बापोल अशे ते फुटबॉलचे मोगी ते आयले एक ग्रूप येना जालो म्हणटकूच आय वॉज सो एंग्री इतलो राग आयलो म्हाका येना म्हणून भायरूच सरलो रुमांतले आरे बाबा म्हणलें कित्याक येना तुमी आतां कमिटमेंट फेल्ड सो हांवें कितें केलें इतली तिडक केली आय टूक द बॅट तांचे ते क्रिकेट बॅट आनी काश आसताली पळय लातारी लातां बी भायरसून येताली ती दॅट वॉज अ विकेट दॅट वॉज अ विकेट आनी बॉल आसतालो बॅट घेतलें आनी चिडकीन रागान ती काश आशिल्ली ती मोडून उडयली तांची आजी आयले म्हाका ब्रह्मानंद म्हणाली बाबा नाका रे अशें करनाका रे म्हणपाक लागली हांवें म्हणलें हें नाका काडलें आनी ते सगळें व्हेलें रांदचे कडेन दवरलें हें म्हणलें रांदचे कडेन उच्याक घाल खून करून तरी कितें मेळटलें म्हणून तांकां म्हणलें दिवसांना क्रिकेट खेळा फुटबॉलाक कितें घेनाका म्हणून एक्झॅक्टली. सो मच ऑफ माय एंगर वॉज दॅट बिकॉज ऑफ फुटबॉल माय रियलायज जालो हांव दॅट दीस इज नॉट द रायट थिंग आय हॅव डन. आयच्या भुरग्यांक देख ही की कमिटमेंट एखादो आसत जर जायत आपलो खंयच्याय मळावेलो आनी पर्टिक्युलरली तातूंतलो तूं खेळा कडचो जाल्यार कितें कमिटमेंट त्या हेजीचेर भुरगेपणांत आमी दवरचो पडटा हाचे बद्दलची ही एक देख.